कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। काल ते भुरगें पळय मिसींग जाल्लें ते भुरग्याचे आज ते एका मनशाच्या म्हणजे तेज्यात शेजारी जो आसा पळय तेज्या फुडल्या वाटेन म्हणजे तेज्या मिसींग जाल्ल्या त्या भुरग्याच्या घरा कडल्यान जवळ जवळ 25-30 मिटराच्या अंतराचेर ते घर पप्पूचें म्हणून आसा त्या घरा फाटल्यान अशें कळोवन चुकलें की त्या घरा फाटल्यान ते चली त्या भुरग्याक मायनर चेडवाक मारून थंय पुरला म्हणून। ही खरोच ही अत्यंत दुर्दैवी घटना, अत्यंत खेदजनक घटना। अशें हें घडोवंक जायना। हें ल्हान भुरगें 5 वर्साचें भुरग्याक हें मारप आनी तेका त्या परसान तेच्या सायडीक तेका पुरोवप म्हणजे हेचे क्रूर तेच्या बाबड्याची हत्या करप हेच्या सारकें हेका आनी माणुसकी काळिमा फासणारी गोश्ट ही जावन आसा। हेजो खरें म्हणचे अशा मनशांक म्हणटा तो थारो दिवपाक जायना। आतां ह्यो गोश्टी खुबश्यो आमी केन्नाय पळयता कितें म्हणून की टीव्हीचेरूय पळयता की मारले पुरले ते खंयचे तरी आमच्या गोंयांत नासून भायर पळयताले आमी बाकीच्या स्टेटींनी पळयताले आनी आजुनूय ही कितें तरी म्हाका अशें कोण तरी आतां हांव जेन्ना पळय हांगासर येदोळच्यान आसता तेन्ना अशें म्हणटात की ते देव देवस्पण कित्याक लागून तरी ते अशें घडलां म्हणून। पूण देवस्पणाक लागून दुसऱ्या त्या भुरग्याचो बळी दिवप हें कितलें पसून खरें काय म्हणून हें बरोबर न्ही। अशा मनशांक म्हणटा ते अशा मनशांक अशी जी अंधश्रद्धा जी पळय धरून जे लोक आसा तांकां योग्य ते पनीश जावपाक जाय आनी हेका म्हणटा ते हेची योग्य हितून तेची चवकशी जावन कित्याक लागून तेची फुडें बी ठरवली चवकशी जावची आनी तेका योग्य ते पनिशमेंट जावपाक जाय। तेणी बाबड्याचे ल्हान भुरगे तेजी आवय जी आसा ही भुरगीं खरें म्हणजे आवय तेजी लग्न करून हांगा दिलें तिस्का उजगांवसून तिका लग्न रत्नागिरी करून दिलें। तिका 2 भुरग्यांक घेवन ते जेन्ना घोवा कडेन पटना जालें ती राती सांगताली आमकां अशें जालें आपूण जेन्ना थंयसून आपणाक जेवंक वाडप ना सारकें आपणाक मार बडय करप म्हणून घोवाच्या घराकसून आपूण आवय आपली ताका घेवन येयली आनी गेल्या 2 वर्सां पासून आपूण त्या मागीर आवयच्या घरा आसा आनी ते बाबडे दोगां भुरग्यांक ती सांबाळटाली आनी ती आजी बाबडी सांबाळटाली। त्या आवयच्या घरान रावताली आवयच्या घरान रावताली तेन्ना ही गोश्ट जी आसा ही गोश्ट खरोखरच खेदजनक आसा। एका घरा फाटल्यान पुरल्या काय अशें म्हणटात दुसऱ्याच्या घरा फाटल्यान आपल्याच घरा फाटल्यान तेज्या घरान आणि ह्या आता पुल्ला कुंतूत ते गेला ते खंयची फॅमिली गोंयची काय भायली ती हांगा गोंयची न्ही। आता टोटली सगळे जे चडशे पळय आसा ते हांगा सगळे ते हांगा स्थायीक जाल्ले लोक हे पण हांगा खूब वर्सां जालीं हांगासर रावताय गोंयांत। हय खूब वर्सां रावली तो कितें तरी म्हाका त्या वेल्डिंगाचें बी काम कितें वेल्डिंगाच्या पत्र्याचें वेल्डिंगाचें बी काम करतालो तोय रावतालो बापूय हांगा रावतालो ना ते कोण बापूय ते चलयेचो बापूय हय चलयेचो बापूय ना चलयेचो बापूय तो रत्नागिरी ती चलयेचो बापूय ती तेका ती सोडून तो भोव त्रास करता म्हणून ती हांगा येयल्ली आवयच्या घरांत जाल्या गेले वर्सभर ती आवयच्या घरांत रावता आनी ती बाबडी आनी जें चेडूं मेला पळय ते कोणाचें घर मारला पुल्ला ते मारला ती तेगेले शेजारी तो पप्पू म्हणटा तेगेल्या घरांत तेणी मारला तेका अशें आतां प्राथमीक चौकशी आनी ती कळोवन चुकला। पोलिसांनी कितें एक्शन घेतल्या? पुलिसांनी म्हणजे आतां सगळ्या पद्दतीन एंगला तेजी चौकशी जातली PID सगळें घेतले हांगासर ती फॉरेन्सिकची टिमूय येवपाची आसा आनी सगळें जाल्या नंतर ठरवलें तेजेर इन्क्वायरी जातली आनी त्या नंतर मागीर पंचनामा जावन ते फुडले कारवाई करतले। तुम्ही एज अ सरपंच म्हणून हेजेर कितें सांगपाक सोदता? न्हू अश्यो गोश्टी आजुनूय ह्यो गोश्टी आसा अश्यो की हेजो बळी दिल्या नंतर आपलें सूख जाता। ह्यो ज्यो पळय पयलींच्यो ज्यो अंधश्रद्धा ज्यो आसा ह्यो अंधश्रद्धेक कोणीच म्हणटा ते खतपाणी घालपाचें ना आनी कोणीच म्हणटा ते करपाक जायना अश्यो कांयच घडना। कितें अंधश्रद्धेचो प्रकार म्हणटा तुमी? अशें आतां ते हांगा तरी जेन्ना हांव जेन्ना आतां येदोळच्यान आसता तेन्ना सगळ्या लोकांचें म्हणणें हेंच की ब्लॅक मॅजीक अंधश्रद्धेक लागून हें अशें घडलां आसतलें अशें बी ते लोक म्हणटा पूण हें गोश्ट बरोबर न्ही। लोकांनी विचार करपाक जावो अशा गोश्टींक फाटो दिवन कितें अशा लोकांच्या भुरग्यांचो नायनाट करप हें बरोबर न्ही। पण कित्याक लागून तेंच्यांनी अशें केलां असेल तांकां कितें प्रॉब्लम असेल तो कळटा ना ते ल्हान 5 वर्साचें भुरगें ना तेंच्यांनी ब्लॅक मॅजीक करपा फाटलें कारण ती जे मारला पळय ती कितें तरी म्हणटा की आपणाक
बरो तेंप बरेच वर्सां जालीं तांकां सुख शांती ना कितें तरी कितें भुरगीं ना असो कितें तरी एक सूर आयकूंक येता लोकां कडल्यान आनी त्या हितूनसूनच ही गोश्ट घडल्या अशें बी आतां हांगासर म्हणजे खंय जमलेले तरी लोक दुसऱ्याचो बळी दिवप मागीरूच आपल्याक आनी कितें आपलें बरें जातलें अशी गोश्ट केन्नाच जायना कितें दुसऱ्याचो बळी दिवन आपलें सूख समाधान बरें जातलें ही गोश्ट केन्नाच जावची ना आनी केन्नाच ती लोकांनी मानून घेवचें आनी करचें न्ही दुसऱ्याक हें करी सारकें त्रास जाय सारकें